मातेवस वाचेला ते 2 वळी 11 थंय भितर सरून ताणी बाळकाक ताचे आवय मरये सांगाता देखलो आनी सरपडोन ताका नमस्कार केलो. म्हज्या बाबा आनी भयणी ह्या घडये आमी नमान करया, आमच्या जेजूक आमी नमान करया, आमच्या सटवणदाराक आमी नमान करया, आमच्या जीवदादाराक आमी नमान करया. ताची वळख आमी धरया. ह्या वेळार एम्बौसाच्या वाटेर सोलोन फाटी वेतिल्या त्या शिसांक जेजूची वळख मेळोवंक ना. ताणें उतर बिबरून सांगतना ताका वळख मेळोवंक ना. पूण जेतना ताणें उंडो मोडलो त्या वेळा ताची वळख ताणें धरली आनी तांचे दोळे उक्ते जाले. आमचे दोळे उक्ते करून सुमयाक पळय. ह्या वेळा जेजू ह्या घडये हांगासर कोडीन आनी रक्तान तो मनीस आनी ताचे देवपण हांगासर नीज जावन हाजीर आसा. ह्या घडये 2000 वर्सां आदीं जायतो लोक जेजूक पळोवंक आशे येतलो. जायतो जमा उड्डा उड्डेन ताच्या लागीं धांवतालो. पयस पयस तावन मैलां पयस तावन ते जेजूक पळोवंक येताले. पूण जाल्यार जायत्यांक जेजूच्या लागीं वचोंक अवकाश नासलो. थोडे रुकार सोडून रावताले जाल्यार आनी थोडे तांच्या मोदें रिगोन जेजूक आपणोवंक आश येताले, कश्ट काडटाले. पूण ह्या घडये मोगाच्या बाबा आनी भयणी तुका आनी म्हाका जेजूक लागीं धांवन पळोवंक, आमच्या हातार घेवंक, आमच्या जिबेर घेवंक, आमच्या काळजांत घेवंक फावो जाला. देखून देवाक आमी अर्घा दिवया. ह्या घडये तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळांत रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सोडचो ना, तुज्या पांया तळा रावतलो, तुजे वाटेर हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सोडचो ना. अर्घा दिता, तुका हांव अर्घा दिता जेजू, तुका हांव अर्घा दिता हातांनी सदां. तुज्या पांया तळा सोडचो ना. तुज्या पांया तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सोडचो ना.
उघडपण ग्रंथांत अध्याय 1 ओळी 17 जो हांव एक दर्शन पळयता आनी तो म्हणटा ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो. तो वळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवरून म्हळें भिये नाका, हांव आरंभ आनी अंत, हांव तो जिवंत. एका काळार हांव मेल्लों पूण आतां आनी सदांकाळ हांव जियेतां. म्हज्या भाव आनी भयणी, जो ह्या संवसारांत जेजू पळयल्लो पूण दर्शनांत जेजूक एक फावटी पळयत आसतना तो मेल्ले बरें जालो. तो भियेलो, तो गबारलो, ताच्या पांयां तळा पडलो. आनी त्या वेळार ताणें आयकलें उतार आसा भिये नाका, हांव आरंभ आनी अंत. आयच्या राती आमी न्हिदोंक वयच्या पयलें हें उतार आमच्या मतीन काळजांत घेवया, कित्याक जेजू आमकां सांगता भिये नाका, हांव तुजें आरंभ, तुजो अंत. तूं म्हजे थंय जियेताय जाल्यार हांव तुका सांबाळटां. हांव जिवंत तुजो देव, हांव मेल्लो देव न्हय. हांव सदांकाळ जियेतां, आतां आनी सदांकाळ. जेजूक आमी आराधन करया, आमचे हात जोडया, आमच्या काळजांत तावन सुम्याचें आराधन आमी करया. आर्गां तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू. येसुवे स्तोत्र, येसुवे ವಂದನೆ, येसुवे आराधने, येसुवे महिमे. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुका हांव अर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता जेजू, तुका हांव अर्गां दिता. हातांनी सदा तुझ्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सोडचो ना, तुझ्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सोडचो ना. ह्या वेळा प्रत्येक हृदय बसून आमी मागया. पलगतीन असल्या सर्व आत्म्या बसोत. पलगतीन जायते आत्मे आसात, जायते आमच्या कुटुंबात हांवन सरोन गेल्ल्या बसोत आमी सदांकाळ मागोवंक जाय. प्रत्येक जावन ह्या वेळा देवाची काकुळत पलगतीन असल्या सर्व आत्म्या बसोत आमी मागया. खंयसर तांचे पातक 2 वेच्या बसोत आनी जेजू ताचे काकुळतीन तांकां बापाचे मोकामाळ पळोवंक फावो करचे बसोत आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अदीक मोगाच्या पुताची, आमच्या स्वामी आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपणो आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिक्रम जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अक्रेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुज्या मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभव, भेटिल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ल्या खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ल्या खातीर, तुज्या हाजीरपणांत रावंक सुकल्ल्या खातीर, तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका वावूंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांतर म्हाका पारोत कर. पवित्रत्म्या म्हज्या मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसानांतले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांतर घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.